2022 न्ही ताजे नंतर आमी ती परत चलोवपाक दिल्ली, ती वायबल ना म्हणून परत आयिल्ली आसा. परत आमी कितें टेंडर फ्लोट करून ती परत एक फावटी करतले, बिकॉज दीस फेरी वॉज नॉट बिल्ड ड्युरींग माय टायम. कळ्ळें न्ही. आतां ते कशें वापरपाचें पळयतात, कोणी एजन्सीन ती टेम्पररी घेतली, तातूंत वायबल ना म्हणून परत केल्ली आसा आनी परत आमी दुसरी एजन्सीज आयिल्ली आसा. हांव एक कोडल फॉर्मेलिटी करून ताका परत एक फावटी ती आमकां रेव्हेन्यू जनरेशनाक जातले पळयतले. आनी फ्लोटींग वर्क स्पेस एक प्रोजेक्ट आसा टुरिजमाचो, ताजे खातीर तुमच्यो फेरीज मागल्या तांच्यांनी. नो, म्हाका म्हजे कडेन कांय आयिल्लें ना हें प्रपोजल. आय थिंक इट इज एट द इनिशियल स्टेज. वी वील डिस्कस एंड इफ इट इज आय मीन गव्हर्मेंटाक बरें जाता जर जाय जाल्यार आमी दिसतले. आनी आयज एक वॉटर मेट्रोचे फेज 1चे अनाउन्समेंट केलां मिनिस्टरान, जे फुडें जातले म्हणून. सो वॉटर मेट्रो इज अ कॉन्सेप्ट वीच म्हाका दिसता की 2 वर्सां सातत्यान ताचो पाठपुरावा केल्लो आसा. आनी वॉटर मेट्रो कॉन्सेप्ट जर गोंयान हाडलो, सद्याक आमचे डेली जे हें आसात पॅसेंजर्स आसात ते आमची कॅपेबिलिटी 50,000 आसा आनी 50,000ची 1 लाख जातली, कारण पर्यटन आनी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसात. जश्यो आमच्यो रेल मेट्रो आसा तशेंच वॉटर मेट्रो, ताची फिजिबिलिटी स्टडी जाल्ली आसा. DPR इज इन हें आमी एक स्पेशल पर्पज व्हेकल करून तातूंत भितर ती लॉन्च करतले. फर्स्ट फेज म्हणून न्ही ती आमी वी वर प्लेस्ड इन द सेकंड फेज ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट दॅट इज बीन ब्रॉट आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आमी जेन्ना हो पॉसिबल हें केलो तेन्ना तो पयले फेजीन भितर घेतले आसा, म्हणून इमिडिएट स्टार्ट जावपा खातीर. ना जर जाय जाल्यार पयली फेजीच्यो ज्यो महाराष्ट्र आशिल्ल्यो किंवा वेस्ट बंगाल आशिल्ले तांच्या ती काडून आमचे भितर फर्स्ट फेजीन हाडलेले आसा. सो इट वील इमिडिएटली गो हेड. सो रूट कितें डिसायड बी केल्ले आसा? दिल्ले आसा ते आमी पयली एक फावट प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेवन केल्ले आसा. तुमकां जर आतां हाजेर बी मारले जर जाय जाल्यार ते मेळटले. एब्सोल्युटली नुस्तेकारांक कांय ना. आतां खंयच्यो फेरीत जाता त्यो आमकां नुस्तेकारांक जाता. दीज आर नॉट म्हणजे हॅवी हें न्ही ते वॉटर अशें प्रॉपेलर ड्रायव करनात आनी नुस्त्यान न्ही, आनी कोस्टल लायनीन भितर वतली. आनी आतां जश्यो फेरीज वतात तीच पद्दतीन वतल्यो, पूण ताका एक स्टेशन आसतलें, एक खंय रावपाक एक रॅम्प बरें क्वॉलिटी वर्क्स जातले आनीक अलॉंग दी हें म्हणजे ते फॅसिलिटेट करतले आमच्या सगळ्या पॅसेंजरांक. कनेक्टींग ऑल दी म्हणजे आतां तेरेखोलच्यान कनेक्ट केले जर जायत, आमकां फोर्ट कनेक्ट जाले, आमकां मावंटेन कनेक्ट जाले, आमकां आयलंड्स कनेक्ट जाली, आमकां टेम्पल्स कनेक्ट जाली, आमकां ओल्ड गोवा चर्चीस कनेक्ट जाले. सो एनी ऑफ दी ट्युरिस्ट म्हणजे एक सकाळ फुडें काडले जर जायत एक रावंड मारून तो येतलो, म्हणजे मदीं मदीं तो आपल्या एक्सप्लोर करतलो. खंय गेलो आतां खंय हांगा गेलो जर जायत ओल्ड गोवा एक्सप्लोर केलो, परत एक फावटी बसलो दुसऱ्या स्टेशनाचेर गेलो, छत्रपती शिवाजी महाराजाचें मंदीर पळयलो, थंयच्यान आयलो, परत फेरीचेर बसलो, दुसरे कडेन गेलो. सो दीज आर दी थिंग्स दॅट वील फॅसिलिटेट अँड इम्प्रूव अपॉन दी टुरिजम, वॉटर टुरिजम. सो वी हॅव नॉट एक्सप्लोटेड दी वॉटर टुरिजम. विथ दीस प्रोजेक्ट म्हाका दिसता की आमी जशे लँडाचेर ट्युरिस्ट सगळे आसात तशे ते क्रूज करून वतले. लँड ट्रान्सपोर्ट म्हणजे डिकन्जेशन ऑफ लँड ट्रान्सपोर्ट आसतलो. कळ्ळें न्ही. मिनिस्टर, आनी आतां कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो पूण तुमचें जें आसा डिपार्टमेंट रिवर नॅविगेशन ताजें एक्चुली अनावंस जालें, तें आजुनूय जालां काय ना? कारण तुमी प्रोसेसान इनलँड वॉटरवेज म्हणटा तुमी, मरायटायम बोर्ड आनी इनलँड वॉटरवेज. ना तेच म्हणटा, पूण ते सेपरेट जाले, पूण तांची नांवां चेंज जावंक जाय आशिल्लीं. ऑनरेबल मिनिस्टर आमचे दिगंबर कामत हाणेंय सांगिल्लें आसा की विदीन 3-4 months वी वील कम अप विथ मरायटायम बोर्ड. आनी आमी हाव वी आर गेटिंग कनेक्टेड विथ मरायटायम बोर्ड दॅट फिजिबिलिटी वी हॅव टू प्रिपेर. सो नॅविगेशन इज डिफरंट. वी आर ओनली डिलींग विथ दी ट्रान्सपोर्ट ऑफ पॅसेंजर्स इन वॉटर. सो आमचे रिवर नॅविगेट करपा खातीर इनलँड वॉटरवेज म्हणून जाता पळय न्ही, ताजो ताबो आसा. बाकी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स किंवा मरायटायम बोर्ड हाची फंक्शन्स वेगळी आसतली. हावेवर वी मे गेट कनेक्टेड इन सम ऑफ दी एक्टिविटीज विथ. पूण नांव चेंज जावपाचें जें आशिल्लें तें अजून खंय ते पळयतात आमी. नांव चेंज मुख्यमंत्र्यान केल्लें. ही वील टेक अ कॉल. ओके, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.